मारानाचो गडगड, घरादारांत रांगोळ्यो, महाप्रसादाची गडबड, येजमानाची पुजेची तयारी, गणपती दारांत पावलो तरी चवथीची सजावट तयारी सोपून सोपना. पिकेन मंडळी सावन जाणट्या मेरेन दरेकल्याची उमेद उत्साह तेंगशेर. कोविडांतल्या सोशल डिस्टन्सिंगाचो उणाव अंदू ऑफलायन चवथीन भरून काडपाची तयारी. ऑनलायन भट आतां ऑफलायन पुजेक दारांत पावलो. अनंत चतुर्दशी मेरेन गणपतीचें वारें, गोंयकाराची चवथ. जमनी बळकावपाच्यो केशी हाताळूंक आयोग. मुख्यमंत्री हेडॉन उलयला. रिटायर्ड जुइजाच्या मुखेलपणान आयोग काम करतलो. जमनी बळकायिल्ले पिडितांक खंयच्याच कोर्टांत वचचें पडचें ना. तांणी सरळ आयोगा मुखार केस घालपाची. 4 म्हयने भितर केशींचो निकाल लावन जमीन आसा तशी मूळ मालकाक. मालक नासल्यार सरकाराची. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह. राज्याचे गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री म्हणून एक प्रकरण जे तुम्ही इतले सिरियसली लावून धरला. वेअर डू यू थिंक इज द लॉजिकल कंक्लुजन ऑफ दिस केस? परत तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता. म्हणजे SITची इन्क्वायरी, SIT फॉर द लँड ही जी सगळी इन्क्वायरी सुरू जाली तेन्ना एक सामान्य मनीस म्हाजे कडेन येवन जेन्ना कंप्लेन करता आनी ताज्या उपरांतूच हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां. आतां पर्यंत जवळपास 15 पेक्षा चड लोकांक अरेस्ट जाली. थोड्या जाणांक दिसला की ते सुटले म्हणजे ते कायमचे सुट्टले. ना, जवळपास 110 केसीस रजिस्टर्ड, 110 सेल डीड जी रजिस्टर्ड जाली, जाका आमी नो मॅन लँड म्हटल्या, कारण ती लँड परत अजून कोणीच क्लेम करूंक ना. पण ताच्या खातीर मेनली जे आसा पळय न्ही, इट इज एन इन्क्वायरी कमिशनर सेटअप करप आनी तेजे टर्म्स ऑफ रेफरन्स फॉर दॅट होल इन्क्वायरी कमिशनर्स आनी SIT लँड ग्रॅब हाच्या खातीर इन्क्वायरी कमिशनर रिटायर्ड जज वी आर अपॉयंटींग विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम. ताजी अपॉयंटमेंट जातली आनी हाज्या खातीर ह्यो सगळ्यो ज्यो केसीस आसा ह्यो इन्क्वायरी कमिशनरा कडेन बरेच जाण म्हणटा ती लँड कितें जातली काय म्हणून. नो मॅन लँड वील गो डायरेक्टली, इफ नो वन इज क्लेमिंग दॅट लँड वील गो टू द गव्हर्मेंट. आनी हे सगळे जे इनवॉल्व आसा दे विल गो बिहायंड द बार अंडर द डिफरंट सेक्शन्स. तेजो कंप्लिटली ताका हांवें त्या ती म्हटलं टर्म्स ऑफ रेफरन्स फॉर दॅट पर्टिक्युलरली फॉर द फ्रेम जातले. इट इज फॉर द SIT इन्क्वायरी अजून टर्म्स ऑफ रेफरन्स जो कंप्लीट जावपाचो उरलो तोय जातलो. आनी फॉर द इन्क्वायरी कमिशनर ऑल्सो देर वील बी द टर्म्स ऑफ रेफरन्स. ही विल कंप्लीट दीस वर्क within the 3 to 4 months. I'm not saying that it is time bound. It is not year to years. Within the 3 to 4 months ताच्याकडे केसीस गेल्या उपरांत 3 ते 4 महिन्या भितर केसीस क्लोज जातात. जमनी घोटाळ्याची खोलायेन चवकशी करूंक सरकारान चवकशी आयोग नेमलो. आदलो हायकोर्टाचो जुईज VK जाधवाच्या फुडारपणांत चवकशी आयोग जमनी बळकावपाच्या केशींची चवकशी करतलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलां. ताचे बरोबर IGP मिडिया कडेन उलयलो. आतां मेरेन खंय 15 जाणांक अटक केल्या. 110 जमीन फ्रॉडाच्यो केशी आयल्यात. ह्या घोटाळ्यांत घुसपल्ल्या कोणाचीच खंय सुटका ना. Till date, we have already arrested 15 accused persons, including the main culprit, associates, government officials, and others. And there are already 93 properties identified. 2 are about to be identified. And over 1.5 lakh square meter land is in question. Out of these 93 properties, already we have received 26 properties complaints, but 67 properties are yet to be get an complaint from the authorized complainants. Though we have received over 230 petitions, but we are yet to identify whether they are the real owners or some of them are the third party ones. In SIT, I am making the further announcement that is under the Commission of the Inquiries Act 1952. In this regard, we have appointed Justice VK Jadhav, the former judge of the High Court of the Mumbai. We have appointed as the Commissioner of the Inquiry in this case. His terms of reference is to inquire and fix the responsibility in all cases of grabbing of the private and any other land in the state of Goa, and to find out the involvement of the government officers and any other public functionaries and the private individuals in such land grabbing. To inquire and find out the loopholes, deficiencies, lacuna, negligence in the administrative systems and legal framework which led to the such large scale land grabbing. To recommend the government the steps, measures, action to change the administrative system, the legal framework for the purpose of avoiding
cases of the land grabbing in future. To recommend the change in law for preventing the such land grabbing in future. The report/recommendation of the commission should be completed and submitted within a 4 month for the date of the within a 4 month from the date of the first sitting of the commissioners. आदल्या सरकारांनी काय कडेन एकूच गाडी सुटपाचे पोल बांधले. बीजेपी सरकार 100 वर्सांचो विचार करून इन्फ्रा उबें करता म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. नवे जुवारी पुलाचो निमाणो सेगमेंट बसयतना खासा कार्यावळ. PWD मंत्री म्हणटा आतां जो तो ह्या पुलाचेर हक्क गाजयतलो. रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंटांचें कामूय रोखडेंच सुरू. 640 मीटर लांब 8 लेन पुलाचो शिल्पकार खंय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी. From the 2014 to till date, you see the infrastructure development in the state. The Mandavi Tisro bridge, जेचो आर्किटेक्ट आमी म्हणटाले की मनोहरभाई पर्रीकर, तांच्याच कार्यकाळात आणि तांचे विजनरी स्वप्न आशिल्ले की अटल सेतू गोंयांत जावचो म्हणून. आज गोंयचें दुसरें स्वप्न जुवारीचेर दुसरो पूल बांदप. पण आज ह्या ब्रिजाचे खरे आर्किटेक्ट जर कोण आसत जाल्यार आमचे विजनरी लीडर नितीन गडकरी अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी. आज आम्ही हो ब्रिज पुराय करपाक शकतले. आणि गोयच्या इतिहासात अशा पद्धतीचो आधुनिक ब्रिज म्हणजे न्यू टेक्नॉलॉजी ब्रिज इन इंडिया. दिस इज द सेकंड, इट इज द लॉंगेस्ट स्पॅन. आमकां फुडल्या 100 वर्सां खातीर हेचो विचार करून बीजीचे 8 लेन रोड केन्नाय वायडनींग करूंक येता. ब्रिज एकदा बांदता आसतना 8 लेनीचो वांगडाच विचार केल्लो आसा. जाल्यार तुम्ही पयलींच्या सरकारान मुद्दामून जर थोडे कडेन वचून जर ब्रिज पळयशात 4 व्हिलरूय सुटाना. 4 व्हिलर वयता जाल्यार ती एकूच गाडी वयता, दुसरी गाडी वचना. 2 more months maybe, but we will see that the traffic jam which people have been asking all the time, not bothering in how we will complete it. The towers were never part of the bridge, but yes, we are going it shortly for a tender on a PPP basis where the towers will be built by that PPP component and maintained by them for whatever period we envisage. Today some people will claim that this bill was built by them only, because that is what they do. They don't do themselves, but they will claim that foundation stone laid then is what is now the bridge is conceptualized. जो देश में पहला रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो आना है वो इस ब्रिज के ऊपर आएगा. ये गोवा के लिए गर्व की बात है. डेफिनेटली वो भी प्रोजेक्ट और अंडर द PPP मोड हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करेंगे. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. सोनाली फोगाटाच्या मरणात मोठ्या राजकीय फुडाऱ्यांचो हात आसूये म्हूण हरियाणा सरकाराक दुबाव. CBI चौकशेक घरमंत्र्यान नेट लायला. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा आदीं PI लेवलाचेर तपास जातालो, आतां DYSP करता. आपणे हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्याक एक्शन टेकन रिपोर्ट धाडला. DGPन तांच्या DGPक धाडला. गोंयची पुलीस टीम चौकशेक हरियाणात. सोनाली फोगाटाच्या मरणा फाटल्यान राजकारण आसा म्हूण हरियाणा सरकाराक दिसता. CBI वरवीं चौकशी जावची म्हूण हरियाणांतल्यान एक सारकी टेप चालूच. यह परिवार मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि इस केस की इसमें हमको लगता है कि कुछ राजनेताओं का भी हाथ हो सकता है, इसलिए इस केस की CBI से जांच करवाई जाए. तो हमने गोवा सरकार को लिख दिया है स्ट्रांगली रिकमेंड करके कि इस केस की CBI जांच कराने के लिए वो. फोगाटाची फामील वचून हरियाणाचो मुखेलमंत्री मनोहरलाल खट्टराक मेळ्ळी. गोंय सरकाराचेर चौकशी CBIक दिवंक एक सारको दबाव वाडत आसा. गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा हे केसीचो सुरवातीक PI लेवलार तपास जातालो, आतां DYSP करता. हरियाणाक एक्शन टेकन रिपोर्ट धाडला. CMचो CMक, DGPचो DGPक रिपोर्ट. कल हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो CM और DGP लेवल पे भेजना था वो रिपोर्ट मैंने भेज दिया है. CM को और DGP ने DGP लेवल पे भेज दिया है. ये इंक्वायरी अभी DYSP लेवल का ऑफिसर यहाँ पे इंक्वायरी करेगा. पहले PI लेवल के ऑफिसर पे थी और हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम आज ऑलरेडी डेप्यूट की है. आज ये हरियाणा के लिए रवाना हो जाएगी. दे आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन थॉरोली. तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे जो कोई कल्प्रिट है वो फाइंड आउट. सर मोटिव पता चला है अब तक, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है अब तक इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में.
इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन. इतले मजगती गोयचे पुलिसांची टीम तपासाक हरियाणात पावली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चवथीच्या निमतान मुख्यमंत्र्यान कंपॅशनेट तत्वाचेर 12 स्टाफाक नेमणूक लेटरां दिली. स्टाफ ऑन ड्युटी सोंपला ताचे फामिलीक हे जॉब. ड्युटीचें काम करतना आनी ड्युटी टायमात आताकान मरपाच्योय केशी असतात. सरकार खंय कंपॅशनेट तत्वाचेर कोणाक प्राधान्य दिवचें हे विशीं एक येवजण थारायतलो. त्या तत्वाचेर नेमणूक जातली. ड्युटी परफॉर्मिंग म्हणजे ताका एक्सिडेंटाच्या कारणान जाल्ली डेथ ड्युटी परफॉर्म करता आसतना अटॅक येवन आयिल्ली अशें आमी म्हणना. ह्योय केसीस वेगळ्यो आसतल्यो. ताका वेगळ्या पद्दतीन प्रायोरिटी दिवपाची एक फुडली स्कीम जी आसा ही वेवस्थीत रित्या म्हणजे प्रायोरिटी कोणाक दिवप कशा पद्दतीन दिवप हाजी एक स्कीम ही वेगळी स्कीम डिरायव्ह केली वयतली आनी त्याच पद्दतीन आमी सगळ्या तरेच्यो फुडल्यो कॉम्पॅन्सेशन अपॉयंटमेंट ज्यो आसा हे दिवपाचें डिसायड जातलें. बट चवथीच्या पयलीं म्हणजे आमकां खूब बरें दिसता की जें उतर म्हणजे फाटल्या टेन्युअरांत हांवें दिल्लें की ह्या सगळ्या म्हज्या भयणी भावाक जाता तितक्या बेगीन अपॉयंटमेंट दिवपाचें सरकाराचो ध्येय उद्दिश्ट आसलो. तें लक्षांत दवरून आमी चवथीच्या पयलीं ह्यो आयच्यो 12 अपॉयंटमेंट दिवपाक येता. तुमी मुद्दामून पळयलां आसतलें की फाटल्या 4 दिसांच्या ह्या टेन्युअरांत आमी वेगवेगळ्यो जावं त्यो कॉम्पॅन्सेट अपॉयंटमेंट किंवा जावं ती स्कीम किंवा इन्शुरन्साच्या अंडर दिवपी पयशे म्हणजे इवन दो 2-2 लाख रुपया जे एक्सिडेंटल डेथ इन्शुरन्साच्या माध्यमांतल्यान जे आमी दिले ते दिले आसत किंवा आमच्या 123 कोटी रुपया ज्या वेगवेगळ्या स्किमीचे स्ट्रक्चर उरिल्ले हे सगळे पयशे समेस्त गोंयकार भाव भयणीक दिवपा खातीर आमी ऑलरेडी कार्यरत आसा. सगळ्यां कडेन आमी दिले. त्या खातीर म्हणजे गणपतीच्या आगमनाचेर प्रत्येकाच्या आमच्या गोमंतकीयाच्या घरात खुशी वयची खुशी तांकां मेळची ह्या निमित्तान आमी केल्लो हो प्रयत्न आसा. CLP लिडराचेर दिल्ली चर्चा जाली. मात काँग्रेसीचो केंद्रीय फुडारी मुकुल वासनीक 11-12 सप्टेंबराक गोंयांत येवन CLP लिडर जाहीर करतलो म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. दिल्ली काँग्रेसीची बसका 8 तो राती गोंयांत लँड जालो. राहुल गांधी खंय कन्याकुमारी ते काश्मीर मेरेन 3,500 किलोमीटर पदयात्रा करपाचो आसा. आज ॲक्च्युली आमची ती भारत जोडो यात्रा आता ह्या संदर्भान सगळे ऑल ओवर द कंट्री हे सगळे प्रेसिडेंट आयिल्ले आनी वी हॅड अ मिटींग कित्याक 4 तारखेक आमचे दिल्ली हल्ला बोल एक आसा आनी 7 तारखेच्यान कन्याकुमारीच्यान भारत जोडो यात्रा ही स्टार्ट जाता. सर CLPचे बद्दल कितें डिस्कशन बी जाल्लें आसा? लिडर ऑफ ओपोजिशन बद्दल तुमी CLPचे डिस्कशन जालें विथ KC वेणुगोपाल. मुकुल वासनीक आज नाशिल्लो सो ताजे कडेन फोनार उलोवप जाला पूण KC वेणुगोपालाक हांवें सांगलां की CLP लिडर जो आसा तो ह्या फावट गोंयानूच सरपाक जाय. सो मे बी 11 किंवा 12 तारखेक मुकुल वासनीकची गोंयान येतले अलॉंग विथ दिनेश गुंडूराव आनी CLP वील डिक्लेअर फ्रॉम गोवा मिटींग ऑल नांव अशी कितें काडलां तुमी? नांवां जी आसा ताजेर डिस्कशन जालां. अल्टिमेटली ही वील कम हियर आनी स्पीक टू सगळे MLA कडेन प्रत्यक्ष उलोवन देन मे बी 11-12 तारखेक आय थिंक दीस इज द हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम जाता हें आमच्या देशान की एक खंयची पॉलिटिकल पार्टी रायट फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर पदयात्रा करता आनी इट इज गोइंग टू बी अबाउट 3,570 किलोमीटर लॉंग पदयात्रा where Rahul Gandhi is personally going to walk right from Kanyakumari to Kashmir and it is going through 10 states. So जो balance state ज्या स्टेटीनी ही पदयात्रा वचना त्या balance स्टेटाचेर कसो पदयात्रा प्रोग्राम अरेंज करप आनी ताजेर डिटेल डिस्कशन जाला. 5 तारखेक वी वील ब्रीफ द मिडिया ऑन पदयात्रा आनी गोंयान आमचो कितें प्रोग्राम आसतलो कित्याक गोवा इज नॉट कमिंग इन दॅट रूट फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीराच्या रुटान गोंय येना. But we are going to have a state level padiyatra and probably about 100 padiyatris will join somewhere in Karnataka or Maharashtra. सुप्रीम कोर्टान 1992 बाबरी मशीद मोडपा विशींच्यो सगळ्यो केशी बंद केल्यो. 2019 अयोध्या केशीच्या निकाला उपरांत त्या केशींक खंय अर्थ उरूना. 2002 गुजरात दंगली विशीं केशी बंद. जून 2022 दिल्ले निकालाच्या फाटभुंयेर केशी बंद केल्यात. गुजरात दंगलीच्यो केशी हे तेन्नाच्या मोदी सरकारा आड काँग्रेस आनी एक्टिविस्ट तिस्ता सतलवाडाचें कारस्थान म्हूण SITन रिपोर्ट दिल्लो. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात.
प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टी व्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.